रामायणान आमकां खबर आसा की जो दूत म्हणून रावणाच्या राज्यान भितर गेल्लो, श्रीलंकेन भितर गेल्लो, थंय रावणान ताका धरलो, बांदून दवरलो म्हणजे ताणें स्वताच बांदून घेतले हनुमंतान तागेलो दरबार कसो आसा तो पळोवपाक. आनी थंय वचून दरबारान भितर मागीर हाका शिक्षा कितें दिवया अशें जेन्ना रावणान विचारलें तेन्ना सगळ्यांनी विचार केलो की माकडाक ताजी शेपडी ही बरी प्रिय आसता आनी तितून ताकद आसता तेजी, ती शेपडीत ती उजो लावया आनी ताका उडोवया म्हणून. आनी म्हणून तेंच्यांनी शेपडीक चिंध्यो गुंठलावपाक सुरवात केली. लंकेतली कितलीशीच कापडां काबार जाली, सोंपली, पूण ती शेपडी सोंपना कापडां गुंडाळून. आनी मागीर शेवटी तेजेर तेल ओतलें आनी ताका उजो लायलो. जालें कितें शेवटी ह्याच हनुमंतान आख्खी जो रावण त्रिलोकाचो स्वामी आशिल्लो, पृथ्वी आप ते स्वर्ग लोक, पाताळ लोक आनी पृथ्वी लोक सगळ्यांचो, सगळे देव जांकां भिताले, सगळ्या देवांक जाणें बंदी केल्ले, अशा प्रकारचो एक ताकदवान रावण त्याची लंका ह्या हनुमंतान जळयली आनी ताका बुद्ध शिकयली की कितें ताकद आसता ती. सो रामाचो एक भक्त कितें करूंक शकता. एक हनुमंताचे आमी तितून भितर गूण घेवपाक जाय, तो म्हणजे हो जसो ताकदवान आशिल्लो तसो तो बुद्धिवानूय आशिल्लो. आनी म्हणून एकूय पयसो आपलो खर्च करिनासतना आख्खी श्रीलंका जाळपाचें काम हे हनुमंतान केल्लें आमकां दिसता. कपडे कोणाचे? शेपडेक लावपाचे रावणाचे. पेट्रोल वतले कोणी? रावणाचे खर्च जालो. उजो लायलो कोणी? रावणाच्या लोकांनी. आनी लंका जाळली कोणाची? रावणाची. सो इतलो बुद्धिमान हो हनुमंत, इतलो ताकदवान हनुमंत. आनी म्हणून त्या बजरंगींच्या नांवान बजरंग दल हो आमी सुरू केल्लो आसा. आनी हिंदू समाजाचो जो तांणी अपमान केल्लो आसा, बजरंग बलीचो जो अपमान केल्लो आसा, तो तांणी क्षमा मागची, हिंदू समाजाची क्षमा मागची, भारतीय आमच्या सगळ्या लोकांची, आनी सांगचें की आमचे कडल्यान ही चूक जाली जाल्यार मागीर तांकां क्षमा करपाक शक्य आसा आमकां. परंतु हें जर जालें ना जाल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जशा पद्दतीन बजरंग बलीन श्रीलंकेची सगळो उध्वस्त करून उडयलें, जाळून उडयलें, त्याच पद्दतीन देशभर आमचे हे सगळे बजरंगी बसलेले आसात, ते तुमचो नायनाट केले शिवाय रावपाचें ना, हें तांणी लक्षांत दवरपाक जाय.